आम्ही चौथ्या फेरये कडेन या. चौथी फेरी हांगासर सुरू जाता. फेरयेचें नांव वाक्य बांदावळ फेरी. ह्या फेरयेंत तुमकां सगळ्यांक 2 पाकिटां मेळ्ळ्यात. ह्या पाकिटांतलें पयलें पाकीट तुमकां सांगता तेन्ना तुमी उगडचें. ह्या पाकिटांत जी उतरां आसात ती उतरां जोडून तुमकां वाक्य घडोवचें पडटलें आनी हें काम करपा खातीर तुमकां 30 सेकंड मेळटले. जेन्ना कापीण वाजतली तेन्ना तुमी तुमचो वावर थांबोवचो आनी जाप सांगची. शारदा पंगडान आपलें पयलें पाकीट उगडचें. तुमचो वेळ आतां सुरू जाता. वावर नेटान चल्ला. म्हज्या कुळारा हांव 2 फावट तरी हळग्यां वचून येता. जाप चुकल्या. जाप अशी आसा. हांव 2 तारी बळाटून वर्साक 2 फावट तरी म्हज्या कुळाराक हळग्यां वचून येता. रघुनाथ माशेलकार पंगडान आपलें पाकीट उगडचें. तुमचो वेळ आतां सुरू जाता. बोटांचो घुसपा गोंदळ नेटान चालू आसा. तुमची जाप तयार आसा. जाप सांगची. सकाळी तांचे वांगडा वयता आनी तांचे वांगडा येता. जाप चुकल्या. जाप अशी आसा. तांचे वांगडा वता आनी तांचे वांगडा सकाळीं येता. मायभास पंगडान आपलें पयलें पाकीट उगडचें. तुमचो वेळ आतां सुरू जाता. प्रेक्षकांचे म्हायती खातीर ही जी वाक्यां हे पंगड तयार करतात ही वाक्यां त्या 2 कथांतलीं आसात. वेळाचो फायदो करून घेयात. आनीक जायते जाण वयतात न्हू गे न्हय गे. जाप एकदम बरोबर आसा. एन शिवदास पंगडान आपलें पयलें पाकीट उगडचें. तुमचो वेळ आतां सुरू जाता. ह्या 4 पंगडा मदलो एकूच पंगड जातून दोगूय चले आसात. जाप सांगची. पूण ताजे पांय मात कशेच भायर सरनात. जाप एकदम बरोबर आसा. परत एक फावट एन शिवदास पंगडा कडेन मागता की तांकां दिल्लें दुसरें पाकीट तांणी उगडचें. तुमचो वेळ आतां सुरू जाता. पळोवया हांची दुसरी जाप बरोबर जाता जाल्यार. शिमग्याक आफोवंक कोणूच आयलो ना मुगे. हांची दुसरी जाप बरोबर आसा. आता मायभास पंगडान आपलें दुसरें पाकीट उगडचें.
जाप सांगची. आपल्या सोयऱ्यांगेर वचूंक आनी एक एकलो फाफसलो. जाप कशेय तरेन आसूं तुमी थारायल्ली जाप चुकल्या. जाप अशी आसा आनी एक एकलो आपल्या सोयऱ्यांगेर वचूंक फाफसलो. रघुनाथ माशेलकर पंगडान आपलें दुसरें पाकीट उगडचें. आवय भाशेंतल्यान उलोवप, आवय भाशेंतल्यान चिंतप केन्नाच कुस्तार आसना. जाप तयार आसा. जाप सांगची. पड्ड्यांची गाडी अजून येवची असली. जाप एकदम बरोबर आसा. आता आमच्या निमण्या पंगडा कडेन वचया. मागता शारदा पंगडा कडेन ताणें आपलें दुसरें पाकीट उगडचें. तुमचो वेळ आता सुरू जाता. शारदा पंगडान आपली बुद्ध कसाक लायिल्ली आमकां दिश्टी पडटा. तुमची जाप सांगची. पूण हांणी आज्यान घरावरी बांदिल्ल्या राजाल्या गडंगन 7 बुराके मारल्यात. जाप चुकल्या. जाप अशी आसा. पूण हांणी आज्यान बांदिल्ल्या राजाल्या घरावरी गडगंज घराक 7 बुराक मारल्यात. आनी अशे तरेन हांगासर चारूदर्शक प्रश्नमाची सर्तीची चवथी फेरी सोंपल्या. चवथे फेरये उपरांत आमी आमचे गुण जाणून घेवया. चारूदर्शक प्रश्नमाचयेच्यो 4 फेरयो हांगासर सोंपल्यात आनी ह्या फेरये उपरांत गुण अशे आसात. शारदा पंगडाक मेळ्ळ्यात 20 गुण. रघुनाथ माशेलकर पंगडाक मेळ्ळ्यात 45 गुण. मायभास पंगडान जोडल्यात 25 गुण आणि एन शिवदास पंगडाचे जाल्यात 40 गुण. चवथी फेरी हांगासर सोंपल्या. आता आमी आमचे 5वे फेरये कडेन या. 5वे फेरयेन तुमकां कांय रित्यो सुवाती भरपाक दितले. तुमच्या मुखार आशिल्ल्या फळ्याचेर जी वाक्यां येतात तातूंतली रिती सुवात तुमी भरपाची आसा. दर एक बरोबर जापे खातीर तुमकां 10 गुण मेळटले आनी जर जाप चुकली जाल्यार तुमच्या खात्यांतल्यान 10 गुण उणे जातले. एक लक्षांत दवरचें, ही कापीण फेरी आसा. तर तुमच्या खातीर पयलें वाक्य. सदांच आमच्या घरांत 12 डॅश रोव येवन पडिल्लो. रघुनाथ माशेलकार पंगडान पयली कापीण नामल्या 12 खाणयांचो. जाप एकदम बरोबर आसा. दुसरें वाक्य. पड्ड्यांची डॅश अजून येवची आसा. मायभास पंगडान पयली कापीण नामल्या गाडी. जाप बरोबर आसा. तुमच्या खातीर दुसरें वाक्य. हालीं डॅश वर्सां फाटीं मेरेन गोकुळे अशेंच वयतालें. रघुनाथ माशेलकर पंगडान कापीण नामल्या 5. जाप चुकल्या. जाप आसा हालीं 4-5 वर्सां फाटीं मेरेन गोकुळे अशेंच वयतालें. मुखाल्लें आनी निमणें वाक्य. पूण डॅश आपोवंक कोणूच येयलो ना मगे. एन शिवदास पंगडान पयली कापीण नामल्या एकलोय. जाप चुकल्या. जाप आसा पूण शिगम्याक आपोवंक कोणूच येयलो ना मगे. तर अशे तरेन हांगासर 5वी आनी निमणी फेरी सोंपल्या. तर आता आमी ह्या प्रश्नमाचे सर्तेच्या निमण्या फेरये उपरांत निमणे गुण पळोवया. चारूदर्शक प्रश्नमाची सर्तीची निमणी फेरी हांगासर सोंपल्या आनी ह्या फेरये उपरांत ह्या पंगडांनी जोडिल्ले गुण तुमच्या मुखार दवरता. गुण सांगता आसतना निमण्या पंगडा कडसून सुरवात करता. तर चवथ्या सुवातेर आसा शारदा पंगड. ताणें जोडल्यात 20 गुण.
तिसरे सुवातेर एन शिवदास पंगड, तांकां मेळ्ळ्या 30 गुण. दुसरे सुवातेर आसा माय भास पंगड, तांकां मेळ्ळ्यात 35 गुण. चारूदर्शक प्रश्नमाची सर्तेच्या पयल्या भागाचो जैतिवंत पंगड जावन आसा रघुनाथ माशेलकर पंगड, तांकां मेळ्ळ्यात 45 गुण. आनी अशे तरेन ह्या पयल्या भागांतल्यान पयले 2 पंगड म्हळ्यार रघुनाथ माशेलकर पंगड आनी माय भास पंगड निमणे फेरये खातीर वेंचून आयला. चारूदर्शक प्रश्नमाची सर्तीचो दुसरो वांटो पळोवपाक विसरूं नाकात. तो मेरेन कोंकणी बरयात, कोंकणी उलयात आनी कोंकणींतल्यान सगळो वेव्हार करात. त्याच बरोबर हेर भासांचें वाचन करात, हेर भासोय शिकात. तो मेरेन बोळक आसूं दी.